बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ऑल गोवा हॉस्पिटल्स आयज पोटल्यो तुवें तूं पळयतलें खंय तुका शेतांनी दोंगरार व्हणें मारून भितर घालतात कॉन्ट्रॅक्टर ते हे हॉस्पिटल काडटा ह्या उमक्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिता तो व्हरता आनी व्हणें मारता JCB आनी भितर घालता इट इज व्हेरी डेंजरस भितर कितें आहा सुयो आहा सगळे भितर ब्लड आहा ते भितर सगळ्यांची कोणाचे झोयो काडलेले आहा कोणाचे ऑपरेशनाचे हे आहा सगळे एवरीथींग इज quite very dangerous. We do not have that facility. NGT has given strict orders on us, passed orders against the government to do this facility. This facility will be for entire Goa. So, असलो प्लांट आमी जो आमी स्टडी केला आमच्या डिपार्टमेंटान तेजे आमी प्रेजेंटेशन बसून दाखयल्लें आनी फायनल जो बीड आमी कोणाचे हें करतले तेजें प्रेजेंटेशन आमी आख्खे मिडियाक दाखयलेलें सो दॅट पीपल ऑफ गोवा हॉस्पिटल्स एंड other general people will see what type of facility is going to come. We will deliver it. The day we give the work order, within 15 months we will deliver because we have the land in our possession. We have already put the compound wall. खाली काम चालू करपाचें हें एनवायरमेंटल क्लियरन्सूय मेळ्ळें आमकां. कितली लँड 10,000 square meters. So, असली फॅसिलिटी जी येतली थिंगा इज स्टेट ऑफ द आर्ट. इट्स नॉट जस्ट ऑर्डिनरी. हाडल्यानी झोयल्या इन्सिनरेटर 2 इन्सिनरेटर आमी घालता एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसतले सगळे कॅन्टीन स्टुडंट्स कॅन कम एंड सी कॉलेज स्टुडंट्स ऑल्सो कॅन कम एंड सी गोवा मेडिकल कॉलेज स्टुडंट कॅन कम एंड सी म्हणजे ऑल द स्टुडंट्स ऑफ गोवा स्टडीज करता पळय तेणी येवन पळोवंक जाता ही फॅसिलिटी वन्स इट इज रेडी तसली फॅसिलिटी आमी